Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आम्ही आता साटरे गावात येयल्या कारण जेन्ना फ्लड जालो तेन्नाच्यान म्हादयचे तेच्या उपरांत पावस थांबोवन पासून उदक खदूळ आसलें आनी ते खदूळ आसलें म्हणून डावट येवपाक लागलो की माती बाबा मातयेचें उदक म्हादयक कित्याक येता तेजे वयल्यान हें असलें कितें घडलां हेचो शोध गांवांतले साटरे गांवचे भुरगे लावपाक शकले ते म्हादयचें उदक तांबडें येता म्हणून ते सोदीत येयले की बाबा खंय कितें लँडस्लायड बी जाला काय म्हणून तुमी हांगासर पळोवपाक शकता हे म्हादयचें पात्र एक चॅनल म्हादयचें आनी वयल्यान जी लँडस्लायड आमी पळोवपाक वयतले आतां थंयच्यान जे मातयेचें उदक येता तें हांगा मिक्स जाता आनी कशें म्हादयचें उदक निवळ आहा आनी त्या वयल्यान लँडस्लायडा कडल्यान जें उदक येता तें कशें मातयेच्यान तें मिक्स जावन हेजे फुडें वयता आनी फुडलें सगळें उदक खदूळ जाता हें तुमी पळोवपाक शकता हांगासरल्यान आनी ह्याच कारणाक लागून हे हांगा असो कितें इन्सिडंट जाला आसतलो हेजो शोध लावपाक गांवचे लोक पावले. साटरेच्या पोर्तुगीज वेळार बांदिल्ल्या पुलावयल्यान वाट काडीत आनी रानांतल्या जळू पासून सुटका करीत प्रुडंटाची टीम साटरे जाल्ल्या लँडस्लायडाच्या मुळा मेरेन पावली जंय वयल्यान आयिल्लें उदक म्हादयक मेळटा. साटरेचो श्याम गांवकार आमच्या बरोबर आशिल्लो. ताणें ह्या आदल्या व्हाळा बद्दल सांगलें. आमच्या वांगडा आतां श्याम गांवकार साटरेचो ते आमकां फूल ही वाट दाखोवन तेणी आमकां हांगासर हाडले. तेका विचारया, श्याम तूं हांगासर रेगुलर येवपी वचपी न्हू? केन्नाय चुकोन येतालो हांव म्हणजे केन्नाय चुकोन येतालो हांव अधून मदून पण फ्लड जाल्लो तेजे उपरांत तूं एकदां येवन गेलो? तेच्या फाटीं एकदां येवन गेलो हांव. ओके. तुवें हेज्या पयलीं केन्ना ही मातयेचो ढीग हांगासर पयल्लो? ना हेच्या पयलीं हांव जल्मा येयल्याक तरी आजून पर्यंत केन्ना पळोवना. पयलीं उदकाचो एक फ्लो आसलो हांगासर? असलो हय. तो कसो आसलो? म्हणजे व्हाळ आसलो पयलीं एक. खंयच्यान वयतालो असो? व्हाळ जे व्हडलें झाड दिसता त्या झाडा कडल्यान पयलीं फ्लो वयतालो आनी आतां जेन्ना माती आहा ती वाट आसली व्हाळाची. ओके. आनी आतां जेन्ना फ्लड येयलो तेन्ना वाट सगळी चेंज जाली आनी उदीक सगळें एका सायडीच्यान येता. नवी वाट तयार जाल्या. तुमी पळोवपाक शकता हो जो व्हाळ हांगासर उदक जे दोंगरांतल्यान येतालें ते ती मातयेचो ढीग दिसता पळय न्हू त्या मातयेच्या थंयच्यान तेजी वाट आसली बारीक चॅनल आसले ते वचोन म्हादयक मेळटाले. हो जे मोठे जेन्ना उदकाचो फ्लो पयरच्या फ्लडा टायमार येयलो तेन्ना माती हांगासर भरलेल्यान हे व्हाळाचें चॅनलूच चेंज जालो तसो डायवर्जन घेवन आतां तो फुडें वयता. म्हणजे तुमी उदकाचो प्रेशर कितलो आसलो तो पळोवपाक शकता. माती कितली सकयल येवन घसरोन रावल्या ती पळोवपाक शकता. श्याम गांवकारान हो वाठार पयलीं कसो आशिल्लो आनी आतां कसो दिसता ताचेर म्हायती दिली. साटरेच्या ज्या दोंगरा वयल्यान उदक सकयल येयल्लें आनी म्हादयक जॉयन जालें थंयच्यान आमी जाता तशें धडपडत वयर पावल्या पण सामकें वयर आमकां वचपाक मेळना. आमी सुमार 500 मिटर मायज वयर येयले चलत. सो आमी उदकाचे वाटेनूच वयर सरले पण तेच्या वयर आमकां चड वचपाक मेळना. पण तुमी जर आतां तुमकां जर हें दाखयलो फुडलो फ्लो दाखयलो जाल्यार तुमी फ्लो पळोवपाक शकता. हो दोंगर जो चार वटांनी ग्रीन आसलो तो आमी उबे रावल्या थंय सुद्दां एक ग्रीन आसलो आनी एक बारीकसो व्हाळ हांगासरल्यान व्हांवतालो. तो त्या ग्रीन दोंगरा मदीं एक मदीं व्हडली चीर कशी पडल्या व्हडलो फ्लो एक तयार जाला. व्हाळ एक धबधबोच कसो तयार जाला थंय. आनी त्या दिसा जेन्ना 70 फूल फ्लड येयलो म्हादयचें उदक एकदम वाडलें त्या दिसा हांगासरल्यान एक मोठो उदकाचो लोट हांगासरल्यान सकयल देंवतालो. हांगासर फातर झाडां कितें आशिल्लें आमी वाटेर सगळे पयले झाडां बी आडवी पडलेलीं ते सगळे घेवन हांगासरल्यान तो लोट सकयल वयतालो. श्याम हांगासर आतां हो आमकां एक नवीन हें दिसता फ्लो दिसता उदकाचो आनी तेज्या कुशीक एक बारीक धबधबोचो दिसता उदक व्हांवता तें. खंयचो ओरिजिनल आनी हो ह्या जो दुसरो आहा हो नवीन तयार जाला काय पयलीं हांगासर झरो आसलो बी? एक्चुली पयलीं हांगा जर येयल्ले आमी तेन्ना हे सगळें कांयच दिश्टी पडनासलें.
ओके सगळे झाडां असली सगळीं झाडां ग्रीन असले आणि हांगातल्यान वयलो व्यू काय दिसनासलो जो वॉटरफॉल तुमकां दिसता पळय तोय वॉटरफॉल पयलीं दिसनासलो आणि आतां जेन्ना फ्लड येवन जे माती सकयल देंवला तेन्ना हो जो तुमकां रेड कलर दिसता पळय तो आतां हालींच तयार जाल्लो वॉटरफॉल आसा आणि ऑरिजिनल आसा पळय तो तुमकां व्हायट कलरान बारीक दिसता वॉटरफॉल तो पयलीं असलो आणि त्याच्या माथ्यार जो वॉटरफॉल आसा आणि जो मदली जी थोडी एरिया आसा त्याच्या माथ्यार आमटेकारांचे म्हणजे ओल्ड देवूळ आसा हांगा एक आमी दोंगर पळयता हो तेजे मदीं आमकां मातशे गॅप दिसता आनी फाटल्यान आनी एक दोंगर आनी तो मेन तेजे मेन खोसळा अशें दिसता पळोवपाक त्याचे खोसळ कर्नाटकान पडटा बी तसो कितें ना कर्नाटकान ना गोंयानूच पडटा तो पण एक्चुली पयलीं कशें देवस्थान खंयसर आसतालें त्या प्रमाणे तेंचें देवस्थान हांगा आसा वयर हेच्या फाटल्यान पण गांव ना ते आतां गांव शिफ्ट जाला गांवांतले लोक शिफ्ट जाले तुमकां पयलीं हे बी मेळ्ळी हिंड बी मेळिल्ली हांगसर अशें कितें जालां म्हणून कोणी सांगलेलें हिंड आमकां मेळोंक ना एक्चुली आमी जी आमची म्हादय न्हंय व्हांवता तेचें उदक रेड येतालें म्हणजे तांबडे येतालें ते आमकां दिसलें की खंय तरी एक लँडस्लायड जाला आनी उदक हें येता मागीर तेका आमी पळोवंक येयले हांगा येवन पयल्या उपरांत तुमकां कशें दिसलें एकदम एक नवीन दिसलें की आयुश्यान केन्ना पळोवंक नासलें भंय दिसलो मातसो भंय म्हणजे जर हेच घटना जर जो गांव आसलो त्या गांवा सायडीक जाल्ली जाल्यार कितें परिस्थिती जातली हेचो एक आंगान कांटो येयल्लो की बाबा ही गोश्ट म्हणजे ज्या जाग्यार घरां आसा त्या जाग्यार घडची न्ही आतां हें पळयात वयल्या डोंगराचेर लँडस्लायड जाल्ल्यान माती उदकाच्या लोटार झाडां पेडां माड्डीत फातर गुणे घेवन कशी सकयल देंवल्या ती म्हादयच्या पात्रा कडल्यान लँडस्लायड जाल्या ते जागेचें अंतर सुमार 1.5-2 किलोमिटर आसतलें माती मोव आनी फुगिल्ली आशिल्ल्यान पांय मोंगरताले आनी चलपाक सारकें मेळनासलें तरीकूय प्रुडंटाची टीम शक्य जाता तितल्या वयल्या भागात वचून आयली राजेंद्र केरकराच्या टिमीन घेतिल्ले हे वयल्या भागाचे विज्युअल्स आनी असोच तो लँडस्लायड सकयल देंवत म्हादय पात्रा मेरेन गेला 23 जुलैक 70त आयिल्ल्या पुराची कारणां काणकोणां 2009त आयिल्ल्या पुरा सारकींच काणकोणां तेन्ना उदकाच्या लोटार दोंगर लँडस्लायड जावन सकयल देंविल्लो 70त मात साटरें धरून करमळे झरमे साटरें वॉटरफॉल आनी कर्नाटकांतले कृष्णापुरी वाठारांतल्यान आयिल्लो उदकाचो प्रेशराक लागून चड मार बसलो प्रुडंटाचे टिमीन साटरें वचून जाल्ल्या सगळ्यांत व्हडल्या लँडस्लायडाचो ग्रावंड झिरो रिपोर्ट केलो हें पळयात काणकोणच्या डोंगराचे विज्युअल्स कसो दोंगर एका वटेन माती झाडां पेडां फातर घेवन सकयल देंवला तो हे 2009तले विज्युअल्स आतां हे पळयात साटरेचे विज्युअल्स त्याच भशेन डोंगरावयल्यान माती फातर झाडां घेवन उदक सकयल आयलें तें सगळें म्हादय न्हंयक मेळिल्ल्यान म्हादयच्या उदकाचो प्रमाण वाडलो आनी हुंवार आयलो आतां हें पळयात झरमेचे विज्युअल्स साटरे भशेनूच मात कमी प्रमाणांत आतां हो पळयात करमळेचो लँडस्लायड आनी असोच साटरें वॉटरफॉला कडेन वतना लँडस्लायड जाला WRDचे मुखेल अभियंते PB बदामीन ही उत्तर भारतांत जाता त्या प्रकारची डगफोटी म्हूण प्रुडंटाक सांगलें हे फावट कितें जालें क्लाउड बस्ताक रेनफॉल आयली अचानक आयली आनी दुसरी कितें 3 दीस पयलींच्यान फ्लो आसा पयलींच्यान फ्लडींग चालूच आहा आनी तेजे वयर तुमकां हेवी पावस येयलो तेन्ना ऑटोमॅटिकली फ्लड जाता तेका लागून थोडी एरिया थोडी नॉर्मल फ्लडान येताले ती आयले पण नवे आयले म्हणून प्रॉब्लम जाला आतां एक कितें एक दीज आर ऑल 50 इयर्स फ्लड 100 इयर्स फ्लड म्हणून येता आमच्या हायड्रोलॉजिकल सायकलान ते आसा 100 वर्सांनी एक पावस आयले तुमी म्हणटा फ्लड आयले ते तितूरले एक मेजर रिवर जो आसा आमची ते काणकोण फ्लड आयली तशेंच आमी तेर इम्प्रुवमेंट केले तसो म्हादयचेर आमी केन्ना काम करूं ना म्हादयचेर आमी केन्ना मॅसीव डिफरेंटींग करूं ना किंवा शापोराचेर करूं ना वालवंटाचेर केले बिचोलीचेर केले तशें आतां म्हादय खांडेपार रिवराचेर जो आसा तो तेजेर आमी आनी लेटस्ट सी वील सुटेबल सोल्युशन काडटले आनी 100% आमी तेजेर कंट्रोल आमचो 70रीचो रिपोर्टर कल्पेश गांवसान आनीक चड म्हायती दिली आतां आमचे कडेन कल्पेश आहा कल्पेश जो फ्लड जाल्या उपरांत फ्लडा दिसा तेणी हांगसर कवरेज केल्ली आनी फ्लडा उपरांतूय तो कारणां सोदपाक हांगसर भोंवतालो मदीं कल्पेश अशें जालें की खंयच्यो बांद्राच्यो गेटी सोडल्यो काय कितें वा उदक कशें हें पयलीं आमकां कारण कळना जालें तूं आतां ह्या स्पॉटाचेर आहा तुका कितें म्हणपाचें आहा एक्चुली हें जें कितें जालां न्ही तें खरेंच म्हटल्यार अशें आमी 70रीन केन्ना आजून मेरेन आयकोंकूय नासलें आनी केन्ना पळोवंकूय नासलें अशा प्रकारचे प्रकार हे घडले न्हंयक उदक व्हडलें पावस पडप आनी न्हंयक हुंवार येवप हें सहज घडटात हे एवरी इयर घडटा पूण हे जे प्रकार दिसूंक लागले ते आयज 70रीन खंय तरी नवीन दिसपाक लागले म्हणून सगळ्या लोकां भितून एक मातशी उलोवपाचे परतून हे म्हणजे गजाली भितून एक न्यू टॉपीक क्रिएट जाला
सांगपाची गजाल म्हटल्यार ही जी लँडस्लायड जाल्या ती लँडस्लायड ही साट्रे विलेज ही आसा ती आनीक दुसरी एक सायड आसा साट्रे वॉटरफॉल ते सायडीन एक कडेन अशीच लँडस्लायड जाल्या मातशी कमी प्रमाणात आसता ती. मातशी कमी प्रमाणात सगळ्यात तितली मोठो व्हडलें दिसता ना न्हू? सगळ्यान व्हडलो मेजर इफेक्ट जो आसा तो हांगासर ह्या स्पॉटार आमकां पळोवपाक मेळटा तेजे आनी उपरांत अशी खंय खंय दुसऱ्यो जागो आसा साट्रे सोडून? हय तेजे उपरांत एक करमळे म्हणून एक गांव आसा थंयसर आमकां पळोवपाक मेळ्ळा आनी सगळ्यान व्हडली जी आहा पळय ती कृष्णापूर जे आमकां कृष्णापूरच्यान जो आमकां खानापूर जो रोड गेला आमचो त्या रोडाक पळोवपाक मेळटा एक्चुली थंयसर वचपाक पॉसिबल ना येदी व्हडली जेन्ना लँडस्लायड जाता आनी हें उदक जेन्ना येता ही म्हादेग न्हंयक आतां हे जे खदू उदक आसा ते कंटिन्यूस उरतलें कित्याक तर आतां जर परतून पावस पडलो जाल्यार परतून हे सगळो रेबो जो आसा तो सगळो म्हादेग न्हंयन देंवतलो आनी ताका लागून हे मेन जे उदक आसा पळय तें खदूर जाता पण म्हाका दिसना की हांगासर खंयच्या झाडाची कत्तल जाल्या किंवा हांगासर ट्री कटींग जाल्या हे तुमी पळोवंक शकतात की ही एरिया जी येता ती वेस्टर्न घाटा अंडर येता आनी हांगासर ही टोटल फॉरेस्ट आसल्या कारणान हांगासर लोकांचे काजूय ना आनी कांयच ना पूण ही जी जाल्या न्ही हो आतां कितें एक्झॅक्ट प्रकार हेजेर म्हाका दिसता गोवोरमेंटान कितें तरी स्टडी करून लोकांक कितें तरी सांगपाची गरज आसा कित्याक तर हेज्यान पयलीं केन्ना अशें लँडस्लायड मेजर लँडस्लायड्स जायनासल्यो पूण ह्याच वर्सा 4 मेजर लँडस्लायड जाले न्ही सो गांव जे आसा त्या गांवांक एक भंय निर्माण जाला की आपले घर दोंगरार आसा रातोरात आमी खंयसर लँडस्लायड जायत किंवा रातोरात ते लोकांचें अस्तित्वच मिटतलें अशा प्रकारचो भंय सत्तरीन तयार जाला आतां खरी गरज आहा की हे कारण कितें क्लाउड बस्ट जाला वा दोंगर फुटी वा कारण कितें एक्झॅक्टली एके सरकारान एक जेन्ना सरकारान कमिटी म्हणून अशी घालची पडटली की एका डिपार्टमेंटाचेर सोडून जावचें ना कारण अशेंच एक कांय वर्सां फाटीं एक 10 वर्सां फाटीं 2 ऑक्टोबरा असो काणकोणा एक पूर येयलो अचानक काणकोण सहजा पूर येना पण काणकोण अचानक पूर येयलो खुबशीं घरां बुडलीं जिवीत हानी जाल्ली तेन्ना NIO कडेन हें काम सोंपयलें आनी NIOन तेचेर स्टडी केल्ली की कशे प्रकारे उदक एकदम काणकोणचें वाडलें तेजेर अशेंच चित्र तुमकां हांगासर हे साट्रे विलेजीन दिसता आनी जशें कल्पेशान सांगलें की दुसऱ्या भागांचेर अश्योच लँडस्लायडी जाल्ल्यो आहा म्हणून जंय साट्रे वॉटरफॉला कडेन जाल्ली आहा तेजे उपरांत दुसऱ्या 2 जाग्यांचेर आनी कृष्णपुरी जे कर्नाटकांत पडटा थंय बी थंय वर्सा वर्स जाता थंय पण गोंयान भितर ह्या सत्तरीन भितर अशें हे पयलेच फावट मोठी घटना पळोवपाक मेळ्ळी आनी तेचें उत्तर सोदून काडपाक तेचें कारण सोदून काडपाक सरकाराक आतां एक NIO सारकी वा तेजे त्या तोडीची एक संस्था हिंकां काम दिवन तेजें कारण सोदून काडचें पडटलें की आनी हेजे फुडें तश्यो गजाली जावच्यो न्हू जाल्यार कितें प्रिकॉशन्स घेवंक जाय तेवूय सोदचें पडटलें म्हाज्या वांगडा सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी आमचो कल्पेश गावस श्याम गांवकार साट्रेचो आनी साईदीप कदमा वांगडा लौकीक शिलकार स्टुडंटा खातीर